Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज बोगमाळो पंचायतीचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच PWDच्या ऑफिसान आयिल्ले आणि तांचो एक मेजर मुद्दो आशिल्लो की वॉटर सप्लायचो इशू ते तांचे हिशोबान जायते दीस जाले तांकां उदकूच येना। आतां हालीं आमी पळयलां की थोडे दीस पयलीं कुठ्ठाळी एक अशेंच बोवाळ जालो। वेगळे वेगळे वाठारांतले मोरमुगाचे तालुकाचे जे वेगळे वेगळे वाठार आसा दाबोली जावं जुवारीनगर जावं न्यू वाडे जावं आतां कुठ्ठाळी म्हणा आतां सद्याक आमकां जी आयकूंक येता बोगमाळो पंचायत सगळे कडेन एक मेजर प्रॉब्लम आसा तो दिसून येता तो उदकाचो। जे PWD इंजिनियर सांगता की सारावलींच्यान तांकां कमी उदक येता जे 85 येवपाचें ते 42 येता अशें करून जायते लोकांक त्रास जाता। खंय तरी एक कळून येता की उदकाचो त्रास अख्ख्या तालुक्याक लागलेलो आसा आनी खंय तरी हाजो एक परमनंट सोल्युशन काडचो। नवे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांच्यांनी पर्सनली लक्ष दिवन खंय तरी हाजेर एक सोल्युशन काडचो अशें दिसून येता। तशें न्ही इफ सिस्टमी जेन्ना प्रॉब्लेम आसता साळावली तेन्ना आमकां नो डावट कमी उदक येता पूण तें कमी उदक आयल्यार आमी कितें करतात ते डेली उदक दिवपाचें स्टॉप करतात पयऱ्यान उदक दितात आनी पयऱ्यान सुद्दां कितें जाता मागीर आमकां 2-3 एरिया एकूच टँका वयल्यान सप्लाय जाता मेरा वयल्यान आमी कितें करतात कितली आमकां पंपींग स्टार्ट आसा त्या प्रमाणे ती एरिया आमी त्या दिसा कवर करतात नेक्स्ट डे दुसरी एरिया कवर करतात। आतां कितें जाता तशी जर दिवन सुद्दां मातशी वयर एरिया आसा हांगा सगळे प्लेन ग्रावंडाचेर खंयच एरिया ना तुमचे दोंगर बी आसात ते वयर घरां आसात तांकां मातसो प्रॉब्लेम उरता आनी आमी कितें करतात मागीर टँकर स्टँड बाय दवरतात त्या घरां खातीर जर फोन आयले त्या प्रमाणे टँकर सप्लाय करून सिस्टम तयार करपाक ट्राय करतात। तशें पळयल्यार ती सांगता की 5-6 दीस प्रॉब्लेम आसा मदीं मदीं रुटीन आसता ह्या 5-6 दीस लास्ट टायम म्हणून तशें मागीर साळावली प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान मातसो प्रॉब्लेम उरलो तो त्या एरियेक बोगमाळो एरिया सप्लाय करता आसतना एक हिलॉक आसा तो हिलॉक क्रॉस बरो हायट आशिल्ल्यान हिलॉक क्रॉस जावपाक मातसो प्रॉब्लेम जाता आनी हिलॉक क्रॉस जावपाक सर्टन प्रेशर आसपाक जाय अरावंड 5 kg आमकां थंय फीश मार्केटा कडेन मेळपाक जाय। लास्ट 2 दीस मेळिल्लें त्या सप्लाय बरें आशिल्लो पूण कितें जालें थंय थोडे जास्त दीस उदक नाशिल्लें आनी तें सप्लाय केलें तें थोड्याच कडेन पावलें आनी परत थंय हाय रिलेटेड अशें तांकां प्रॉब्लेम जालो। हें आतां आमी ऑलरेडी एक प्रपोजल दिल्लें आसा गव्हर्मेंटाक आनी तें सँक्शन जाल्लें आसा की ज्यो लायनी आसात इंटरनल थंय आतां लायन आसा ती अरावंड 125 डाया सेंटीमीटर आनी थंय तितली कॅटर करना ती ताका लागून ऑलरेडी आमी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे अशी एरिया आसात ते हें करपाक रिप्लेस करपाक गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडलें गव्हर्मेंटान सँक्शन केलां आतां फक्त NIT अप्रुवल जावन टेंडर जातलें आनी थंय आमी 200 mm डाया प्रपोज केल्ली आसा आनी तें जर जालें जाल्यार हेंगा सगळो प्रॉब्लेम हेंगे जाग्यार पडटलो। मेन टायम तांकां कितें सांगलां हांव जाल्यार सायटीर येवन रेमेडियल कितें घेवपाक मेळटा जाल्यार पळोवया तेणी सांगलां ना टँकर धाडा म्हणून टँकरच अरेंजमेंट केल्लो आसा तांकां सांगलां नाल्यार म्हाका फोन करात त्या प्रमाणे हांव टँकर धाडपाक अरेंजमेंट करता आनी तुमगे सद्या तर प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ट्राय करता। येदी व्हडली मोरमुगांव तालुका तुमी जेन्ना म्हणटा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलीशीच घरां आसात आनी उदक शॉर्टेज आसतना लोकांचो एक डिमांड आसता की आमकां वॉटर टँकरान धाडचें खंय तरी हे डिपार्टमेंटान एकूच टँकर हा 4 दीस 5 दीस खंय तो टँकर पावना। इज दॅट द फॅक्ट विल यू प्लेस द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर मोर टँकर्स? कितें करतात जेन्ना सगळें स्टेबल आसता तेन्ना आमी एकूच टँकर हांगा स्टँड बाय दवरतात जास्त दोन यूज जायना आनी जेन्ना आमकां कळटा खंय शॉर्टेज आसा साळावलीच्यान आनी हांगा जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट जावंक शकता तेन्ना आमी एडिशनल टँकर हांगा स्टोरेज हें करतात स्टँड बाय दवरतात टँकर। आतां काल सुद्दां 3 टँकर आशिल्ले म्हाका काल मात 2 जाग्यार पडले म्हाका आजच्यान 2 आसात आनी ते सफिशियंट जाता आमकां एज पर डिमांड आमी सप्लाय करूंक शकतात। सो यू आर सेल्फ सफिशियंट विथ टँकर एटलिस्ट? सिरियसली लास्ट 4-5 म्हयने उदकाचो प्रॉब्लेम बोगमाळो आहाच। आमी हांगासर लोक आमचे लोकल्स येता मिनिस्टर इनवॉल्व जाता आमी हांगासर फोन करून एक दीस केन्ना उदक सोडटा 1 दीस जावन 2 दीस जाता मागीर परत सेम प्रॉब्लेम अल्टरनेट तेच जाता तेचेर तेच सोल्युशन कांयच येयना। आतां सांगल्या प्रमाणे मॅडम सरपंचानी सांगल्या प्रमाणे की सेरावली आनी AEच्या थ्रू आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की सेरावली उदक ना म्हणून हे 8-10 दीस आमकां बोगमाळो हे त्रास जाता बोगमाळो न्हू सगळे कडेन त्रास जाता अशें AEचो रिप्लाय आमकां हेचेर आहा। पूण हेचेर पर्सनली आमचो PWD न्यू मिनिस्टर आहा निलेश काब्राल हेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक लोक हांगासर सफर जाता। एक तर गरमी वाडला दुसरें म्हटल्यार ह्या मे म्हयन्याच्या हेतून जर उदक ना जाल्यार सारकोच त्रास जातलो एज पर सोर्सीस। आनी हेच्या पयलीं ह्या डिपार्टमेंटान सर भेंडे आसले जे वेल मॅनेज करताले हो डिपार्टमेंट आमकां तरी खबर आहा कित्याक आमी जेन्ना निवडून आयिल्ले तेन्ना आमी भेंडे सरा वांगडा आमचो चडसो कॉन्टॅक्ट आसलो। सो एज पर सोर्सीस आनी लोकल्स आनी सोर्सीस आनी भेंडे सरांनी सांगलें की दाबोळे ह्या वाठारांत बोगमाळो खातीर 2012 पयलीं एक बुस्टर आसलो त्या बुस्टरासून उदक येतालें उदक। सो आयच्या दिसान 10 वर्सां जालीं 2012 टुडे वी आर स्टँडींग इन 2022
10 वर्सां उपरांत पयलीं बुस्टरान उदक हे करून बूस्ट करून उदक सप्लाय जातलें, पण 10 वर्सां उपरांत कन्स्ट्रक्शनां वाडलां, सगळें वाडलां, तरी आसतना हो बुस्टर कित्याक परत एकदां थंय घालना आनी बोगमाळो रिलीफ कित्याक दिना, हो आतां आमचो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा. आमी सजेस्ट केला एक, तशेंच पयर हांव लास्ट वीक वचून इकय मेळ्ळो भेंडे सराक मडगांव वचून मेळ्ळें की सांगलेलें की एक सजेशन काडप, हेचेर एक सोल्युशन काडपाक. सो बेजिकली आमच्या बोगमाळो वाठारा खातीर उदक सप्लाय जावपाक एक हिलॉकाचेर आहा, सकयल परत वयर चडोवन उदक सकयल येवपाक जाय, त्या कारणान बुस्टर हो अत्यंत गरजेचो आहा. बोगमालोक जर रिलीफ दितले जाल्यार सरपंचान सांगलें तशें उदक म्हणटा तें आमकां जे हाय म्हणजे मातशें वयर हाय हेचेर घरां आहा तांकां आतां जाल्यार तेंच्यांनी जर PWDचेर होपूच सोडला. एक 30% लोक बोगमाळो वाठारांतले 30% लोक हो कंप्लिटली वेल्स आसूं किंवा बोरवेल्स हेचेर डिपेंड आहा. 70% लोक PWDचेर होल म्हणजे सगळ्या कंप्लिटली डिपेंड आसतात. त्या 70%क उदक दिवपाक PWD पावना जाल्यार तेजो आनी फायदो कितें उरला, ही आतां खंय तरी आमकां चिंतपाची गरज आसा. उदक कंटिन्युअसली येयना आनी कितें बेजीक नीड, लायट आनी उदक ही बेजीक नीड, तर उदकूच आमी दिवपाक पावना जाल्यार आमी म्हणजे आमचो फायदो कितें हें आमकां खंय तरी क्वेश्चन मार्क दिसता. सदां येवन लोकांचेर रडप. काल सुद्दां आमची ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा जाली, तेतून सुद्दां लोकांचे एकूच मान्य आसलें की उरलेले इश्यू आसूं न्ही पूण उदक हे कंपल्सरी लोकांक जाय. त्याच कारणान आमी AE वांगडा AE आनी JE वांगडा आमी कंटिन्युअसली ऑन कॉल आसलेच, पूण आयज खंय तरी येवपाक पडलें हांगा पर्सनली. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता आयज जे AEन सोल्युशन दिलां, AE इज व्हेरी कॉपरेटीव आनी JE सुद्दां आमच्या एजीचो आसल्या कारणान बरो म्हटल्यार कॉपरेट करता, पण तेचो कॉपरेट करून उतरांनी कॉपरेट करून हांगा कांयच फायदो ना. तो उदक कंटिन्युअसली डिलिव्हर जावपाक जाय, तेन्नाच आमी खंय तरी सॅटिस्फाय जातले. AEन आमकां 2 दिसाचो टायम दिला की आपण बूस्ट खंय तरी पंपींग करून दोन्ही म्हटल्यार गाळींत आनी बोगमाळो जे 2 वाठार लागता आमच्या गांवांत, सो थंय उदक पावतलें अशें तेणी 2 दिसाचो एक आमकां दिला. नाल्यार थर्सडे आमी परत हांगा येतले आनी बोवाळ करतले जर उदक येना जाल्यार. आयज आमच्या भितर म्हटल्यार सरपंच आनी हांवूच हांगासर पावला. थर्सडे जेन्ना आमी येतले तेन्ना अख्खो गांव घेवन येवपाक आमी फुडें फाटीं पळोवपाना जर आमचें सोल्युशन सरान दिवना जाल्यार. कळ्ळें. तेच्या पयलीं दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार सरपंचान मेन्शन केलें की कंटिन्युअसली हांगा आमी जर एक पॉसिबिलिटी आसता PWD म्हटल्यार केन्नाय पायपलायन फुट्टा आनी कितें टॅक्निकल फॉल्ट्स आसता, तरी आसतना टँकर दिवपाची गरज आसा PWD कडेन. आज एकूच टँकर आहा, मुद्दाम लक्ष घालता हेचे गजालीचेर. तो टँकर जर खंय आतां फ्रायडे आमच्या एक वॉर्ड मेंबरान टँकर मागलेलो, तो आयज पर्यंत सुद्दां पावना. म्हटल्यार परिस्थिती कशी आहा वास्को हेची डिपार्टमेंटाची ती तुमी स्वता पळोवपाची गरज आहा. सो हो टँकर काब्राला मिनिस्टरान पर्सनली लक्ष घालून हांगा एडिशनल टँकर जाय जाल्यार दिवचो आनी खंय तरी उदक लोकां पर्यंत पावचें. टॅक्निकली फॉल्ट आसूं न्ही पूण उदक पावपाची गरज आहा कशाय भाशेन. सो ही मातशी हेच आमचे सगळे प्रॉब्लेम घेवन आमी आयज PWD डिपार्टमेंटान पावले. बोगमालो एक्चुअली फ्रॉम सो मेनी मंथ्स लायक उदकाचो इशू इतलोच हे जाला आहा, शॉर्टेज ऑफ वॉटर. रिजन बिहायंड वाय उदक कित्याक शॉर्टेज आहा तें कोणा कडेच एक जेन्युइन रिजन कहो ना. एवरी डे वी ट्राय टू कॉन्टेक्ट AE JE सगळ्यांक फोन मारता पूण डिफरंट आन्सर्स आमकां मेळटा. पूण एट लास्ट द पीपल आर हू आर सफरींग. इतली गोरमी जाता पूण लोक तातूंतलो सफर जाल्लो आहा उदकाक लागून. वी हॅव गॉट नो आन्सर. आमकां येवन ती सारकें आलोयताय तुमी कितें पळयताय, वाय इज पंचायत रिक्वायर्ड, तुमकडे तर सॉल्व करूंक जायना उदकाचो इश्यू जाल्यार पंचायत कित्याक जाय. टॅक्निकल मनशा कडेन तर सॉल्व करपाक जायना इश्यू जाल्यार वॉट आर वी गोईंग टू डू ग्रावंड लेवलाचेर. आमी जाय ते ट्राय करता. आमी पर्सनली आमचे पयशे मोडून पासून टँकर हाडटा. PWD कडेन टँकरूय ना. सेकेंड ऑप्शन कितें आसूंक जाय न्हू. बरें उदका सम टॅक्निकल कितें इश्यू जालो, पायप फुटलें, लिकेज जाली, ओके सम सोल्युशन शूड बी देयर. कांयच सोल्युशनूच ना. फोन केलो टँकर ना, आमकडे हें ना तें ना. अरे हाव वी गोइंग टू आन्सर द पीपल. आनी उदकाक इतलो इश्यू जालो आहा. ओल्ड पीपल दे आर लिटरली क्रायींग एट द पंचायत डोर. वी फील बॅड. दे आर क्रायींग लिटरली. एक पूण कोळसो आमकां हाडून दी गो बाय म्हणटा. फ्रॉम वेर आर वी सपोज टू गो एंड गीव बाय आहा. दे हॅव टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल वीच इज नॉट जस्ट नेक्स्ट डोर टू देयर हावस. दे हॅव टू वॉक 5 to 10 houses. दे हॅव टू क्रॉस टू ड्रॉ द वॉटर फ्रॉम द वेल. इतलो सारको इश्यू जालो. पूण नाव वी केम हियर आफ्टर वी वर फेड अप ऑफ कॉलिंग अप JE. वी वर फेड अप ऑफ कॉलिंग अप द पर्सन हू इज बीन डेप्युटेड हियर द PWD स्टाफ आहा तो. कित्याक कोणाक कडेच एक सारको आन्सर म्हणल्यार मेळना. एवरी पर्सन वी कॉल डिफरंट आन्सर आमकां मेळटा. सो आमी पर्सनली विथ द डेप्युटी सरपंच आमी हिंगा डिपार्टमेंटान येयली विचारपाक रिजन बिहायंड. हे सलावलीम देर इज अ इश्यू बट सलावलीम इश्यू आहा जाल्यार वॉट आर द पीपल टू डू नाव. सो आतां लोकांक कितें आन्सर करपाचो आमी. टँकर तुमचे लागीं ना, ऑप्शन तुमचे लागीं ना. वॉट आर वी टू आन्सर द पीपल. आनी केन्ना उदक आमकां रिज्यूम जातलें. आतां AEन आमकां सांगलें. AE इज व्हेरी कॉपरेटीव. तेणें आमकां येवन सांगलां की 2 दिसांचो टायम दी आपूण पर्सनली येवन मॉनिटर करता म्हणून. आनी होच हांवें रिक्वेस्ट 2 फावटी रिमांयडर धाडलो. सेंड युअर ऑफिशियल्स पर्सनली. एवरी वॉर्ड मेंबर वील गो एवरी हावस टू फायंड वॉट द फॉल्ट इज. बरें
ब्लॉकेज हा वाय द वॉटर तुमी उदक सोडटा म्हणटा खूंय वयता उदक बोगमालो तर उदक सोडटा वेता ही उदक घरांनी कांय पावना ड्रॉप बाय ड्रॉप आमकां फोटो धाडटा ड्रॉप बाय ड्रॉप उदक येता म्हणून ओके ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द लोवर सेक्शन वॉट अबाउट द पीपल हू आर स्टेईंग एट द हायट लेवल तांकां कांयच ना उदक सो दे आर हेल्पलेस एंड वी आर ऑल्सो हेल्पलेस वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.